वेळाचे महत्त्व. वेळाक धना परसूय मौल्यवान मानतात. धन म्हळ्यार पैसे. एकदा गेल्ली वेळ परत केन्नाच परती येना. पैसे आमच्यांनी परते मेळोव येतात, कमोव येतात. चलात तर इश्टानो, आयज वेळाचे महत्त्व हाचेर कांय गजाली आयकुया. आयुश्यान यशस्वी जाल्ल्या लोकांच्या यशाचे गुपीत एकूच, ते म्हळ्यार वेळाचो सदुपयोग. यशस्वी लोक वेळाचे मोल समजून ताचो योग्य तरेन उपेग करतात. जगांत सगळ्या गजाली परस वेळाक चड शक्तिवान मानला. कित्याक तर जर एकदा मौल्यवान वेळ गेलो तर तो केन्नाच परत येना. वेळाचे चक्र फुडें फुडेंच वचपी आसता हें सत्य कोणूच नाकारूं शकना. एखादो मनीस जर वेळाचें म्हत्व समजना तर वेळूय ताका महत्व दिना. जर आमी आमचो वेळ नश्ट केलो तर वेळूय बेगीनूच आमकां नश्ट करून उडयतलो. कित्याक वेळ कोणाचीच केन्नाच वाट पळयना आनी कोणाकूच रावना. म्हणटात प्रत्येकाक वेळा वांगडाच चलचें पडटा. स्वामी विवेकानंदानी म्हळां, एक काम करतना एकूच काम करात. आपले सर्वस्व तातूंत अर्पण करात. बाकी सगळे विसरून वचात. वेळ अशी वस्तू आसा की तिचो अंत म्हळ्यार शेवट ना. तिचे वांगडाच मनीस जल्म घेता, तिचे वांगडा जगता आनी जिणूय सोंपयता. वेळ मात निरंतर चलत आसता. प्रत्येकाक वेळाचें महत्व खबर आसूंकूच जाय. सदांच बदलत रावपी वेळ हो निसर्गाचो नेम. ह्या निसर्गान सगळ्यो गजाली वेळार जातात. बरीच जाणां विचार करतात, जिवीत खूब व्हडलें आसा, पूण सत्य हें आसा की आयुश्य खूब ल्हान आसा आनी आयुश्यान करपा सारक्यो खूब गजाली आसात. म्हूण वेळ घालयनासतना आयुश्यांतल्या हर एका खिणाचो बरो उपयोग करपाक जाय. आपली सदचीं कामां जशी सकाळीं वेळार उठप, शाळेची तयारी करप, व्यायाम, घरचीं कामां, जेवण वेळार न्हिदप वेळार करूंक जाय. केन्नाच आपलीं कामां टाळपाक जायना. वेळाचें महत्व समजून सगळीं कार्यां करपाक जायी. विद्यार्थी जिवनांत तर वेळाक खुबूच महत्व आसा. जर विद्यार्थ्यान विद्यार्थी जिवनांत वेळाचें महत्व जाणलें तर तो आयुश्यांत खूब प्रगती करता. वेळाचें महत्व न वळखल्ल्यान बरेच विद्यार्थी परिक्षेन नापास जातात. संत कबीर म्हणटात, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब. हाचो अर्थ असो, आपल्या खंयच्याय आयच्या कामाक फाल्यांचेर धुकलूं नाकात आनी आयचीं कामां आतांच करात. सांगूं नजो मुखार वेळ मेळत काय ना तें, आनी वेळे अभावी तें काम रावून वचत तर, अभ्यास करचो उरत तर. म्हूण वेळाचें महत्व जाणून अभ्यासाक लागात आनी सदांच बऱ्या गुणांनी पास जावपाचो यत्न करात.